सर आमी आयज पळयता की सांजेच्या वेळार 6:30 ह्या वरांचेर खोर्जुया हांगासर वयता आसतना एक नॅनो कार आनी टू व्हिलरी मदीं एक्सिडंट जाल्लो आनी आयज तुमी स्वता तांकां जे पेशंट आसात तांकां पळोवपाक आजिलो हॉस्पिटलान येयल्ले आसा. वॉट इज द कंडिशन ऑफ द पेशंट, हाव द एक्सिडंट? एक्सिडेंट कितें जाला, दोनी गाडी खोर्जुया सायडीन वयताले ब्रिज क्रॉस करून आनी टू व्हिलर आसलो तो नॅनो ओवरटेक केलो. नॅनो रायटान येयलो, मारली गाडी आनी मागीर एक्सिडंट जालो आनी तो भुरगो गाडी चलयता तो फुडें वयलो, ताका तो पडलो आनी फाटल्यान ती चली आसा ती लाय जाली, उडोवन गेली फाटल्यान आनी पडली. सो हर कंडिशन इज लिटल I would say critical. I'm not a doctor, but I think that she is critical because she suffered fractures and also some head injury will be there, and also the eye seems to be affected. So they will shift her to GMC. Also the boy has suffered a fracture. आणि दोगांयक आतां GMC डॉक्टर पळयला, GMC कितें स्कॅनिंग करप पडटलें आनी सगळें मागीर चॅकअप करचें. सो आतां सद्या हें करतात ते प्लास्टर करतात तांकां आनी एम्ब्युलन्स आपयला. सो कितें खंयच्या वाटेंतल्यान येताली कितें ती? आल्दोनचे खोर्जुया वयताले दोगांय म्हणल्यार नानो गाडी आनी ते वयताले. कितें गाडी कसली आशिल्ली? मोटरबायक? ती गाडी ड्यूक. चेडो आनी चेडूं दोगांय एका गाडयेन आशिल्ले आनी हे सेपरेटेड आशिल्ले. ओके. हांव एक लोकांक सांगूंक सोदता की आमचो तो रस्तो आहा तो खोर्जुया ब्रिजीचेर दोनी सायडीन लोकांक मागता मातशें स्पीड करनाका. लोक फास्ट वयतात थिंगा आनी चड कोण हांव म्हणना हेजी केस म्हणा हेजी म्हणटा लोकांक मातशें कित्याक लोक आमचे बिचोलेसून येतात, सांखळेसून येतात आनी दे कम थ्रू खोर्जुया आनी मागीर आमचे ब्रीज काडून आल्दोना सायडीन वयतात आनी कितले फास्ट वयतात हांवें पळयलां ते स्पीड करतात. दीस इज नॉट अ रनवे वे यू कॅन टेक ऑफ. तर फाटीं भुरगीं येतात, भायले भुरगीं येतात स्टंट्स करपाक थिंगा त्या रस्त्यार त्या ब्रिजी कडेन आनी मागीर क्लीप करतात, रील करतात. मातशें फकाणां करूं नाका कित्याक तुमी एक दिसा कोणा पडले तुमकां एक्सिडंट